प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 17वा विसवूर वोड 14 ते 20 पर्यंत. Mathew chapter 17 verses 14 to 20. आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया. आनी जेजू लोक आसलो थंय पावतोच एक दादलो ताचे सोशी आयलो. ताच्या मुखार दिमी घालून ताणें म्हणलें, सोम्या म्हज्या पुताची काकलूत कर. ताका मोडणें मारता आनी चड कश्टवता. सोबार पावटी उज्यांत आनी भोंवन भोंवन उदकांत तो पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसां सोशी व्हेलो, पूण तांच्यान ताका बरो करूंक जालें ना. तेन्ना जेजून प्रतिपाडून म्हणलें, बावट नासतली आनी खोटी पिणगा तुमी. कितलो वेळ म्हूण तुमचे सोरशें हांवें रावचें? केन्ना पर्यंत हांवें तुमकां सोदशी? ताका हांगा म्हजेशी हाडात. आनी जेजून ताका बोबाट करतोच देंवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घडयेक थान बरो जालो. तेन्ना जेजू सोरशें कुशीन येवन शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडोवंक ना? जेजून तांकां सांगलें, तुमचो बावट उणो देखून. हांव तुमकां खरेंच सांगता, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां बावट आसूं जाल्यार हे दोंगराक तुमी म्हणटल्यात, हांगा थावन थंय वच, आनी तो वेतलो. आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू एका चल्याचेर देंवचार बसला, ताका बरो करता. पूण ही पेकोणी दिवचे पयलीं ताका त्या दोंचारा कडसून ताका सुटका दिवचे पयलीं कितें घडटा? भाव भयणीनो, जेजू आतां दोंगरार आपल्या शिसां बरोबर पेद्रू, जाकोब आनी जुआंव बरोबर वयर वेता. आनी त्या वेळार दुसरे जे शीस आसले, 9 जे शीस आसले ते सोकला आसले. आनी एक पाय आपल्या पुताक घेवन त्या शिसां कडेन येता, कित्याक जेजू ना, ते दुसरे 3 शीस नान. आनी जेन्ना ते जेजू कडेन तो पाय जेजूच्या शिसा कडेन येता, कितें घडटा भाव भयणीनो? तो पाय शिसां कडेन हाडटा आपल्या पुताक बरो करपाक, ताका दोंचारा कडसून निवारूंक. आनी कितें घडटा जेन्ना ह्या शिसांनी, हेचे पयलीं लुकाचो 10वा विसवोर वोड 19 म्हणटात, ह्या शिसांनी जेजूच्या पदवेन खूब देंवचार काडलेले. पूण ह्या वेळार जेन्ना त्या देंवचाराक भायर सरपाक पदवी दिवची आसली, और ही जी पदवी तांकां आसली ती वापरून त्या भुरग्याक सुटका दिवची करूंक जाय आसलें, तेन्ना तो मेळो वत्मो, तो देंवचाराचो वत्मो आतां खूब नाटकां करता. आनी तो थंयसर इतल्या बेगीन वचना. आनी आतां शिसांची चोत्राय त्या उतराचेर सोडून आतां जें ताच्या दोळ्यांनी दिसता ताचेर वेता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू कोणान येता तो म्हणटा लोकांक, तुमी खोटी पिणका, तुमी ल्हान भावार्थाची पिणका. पूण जेजूचे शीस जेन्ना घरा येतात ते जेजूक विचारतात. ते म्हणटात, सायबा, आमच्यान कित्याक करूंक जायनासलें? आमकां हें कित्याक करूंक जायना जालें? आनी जेजून तांकां कितें सांगता? जेजू तांकां सांगता, तुमचो बावार्थ उणो देखून तुमी तें काम करूंक ना. उणो बावार्थ म्हणजे कितें भाव भयणीनो? आतां ह्या वेळार जेन्ना हांव देवाचें उतर आयकता, हांव उतर आयकता म्हणून आतां म्हजो बावार्थ वाडटा, कित्याक हांव जाणा तें उतर कितें म्हणटा तें. पूण जेन्ना म्हज्या जिवितांत वायट परिस्थिती येता, आतां तें उतर जें म्हाका इतलो बावार्थ दिल्लो तें आतां पयस वेता. आनी आतां हांव म्हज्या परिस्थितींत चोत्राय दवरतां, जें म्हाका दोळ्यांनी दिसता ताजेर हांव चोत्राय दवरतां. आनी आतां म्हाका देवाचें कांयच बरेंपण फादर जायना, आतां हांव त्रासान उरतां. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमची परिस्थिती बरी आसा तेन्ना आमी वेळ काडून
देवाच्या उतराचेर रिगून रावन ते उतर सजमून ते उतर पाळून आमचे भितर ते मास जावपाक आमी वावर करूंक जाय. ना तर भाव भयणीनो, जेन्ना आमच्या जिवितान सगळें चलता बरे भशेन, आमी थोडे हांगा तेरीस केलो, मिसाक गेली, मातशें इल्ले मागणे केले, आमी संवसाराच्या वस्तूंनी रिगून रावता. पूण कसली वायट परिस्थिती आयली, मागीर मागणे, नोवेना, वालांकिनी, हांगा वच थी वच, सगळे कडेन आमी वेता. पूण भाव भयणीनो, गरज आमकां दिसपट्ट्या जिवितान सदां काल त्या देवाच्या उतरान रिगून रावपाक. ते उतर आमच्या काळजान मास जावपाक. आनी ते कशें जातलें? आमी वाचलें देवाचें उतर, पुरो ना. ताचेर नियाळ केलो, पुरो ना. नियाळ केल्या उपरांत तें उतर आमी पाळूंक जाय, तें उतर आमी कळूंक जाय. म्हणटच तें उतर केल्या उपरांत आतां तें उतर आमचे भितर मास जाता आनी आमच्या जिवितान कसलीच आडकोळ ये, कसलीच वायट परिस्थिती ये, तें उतर मास जाला म्हणून आतां आमच्यान त्या उतरा वरवीं एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. आनी देखून भाव भयणीनो, संवसाराचो लोक जो जेजूक आजून वखना, तो कशे भाशेन जियेता? हांगा धांवता, थी धांवता, दोतोरा कडेन धांवता, आदवोगादा कडेन धांवता, बँकी कडेन धांवता, भीक मागता, आनी कांयच तांकां देवाचें बरें जायना. पूण आमी खरें भावार्थी जाले, आमी खरे क्रिस्तांव जाल्यार, खरेपणी आमी देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय दोत्तांव जाल्यार, आमकां जाय ती वायट परिस्थिती येवचे पयलीं तें उतर आमच्या काळजान मास जावपाक. आनी तें मास केन्ना जातलें? जेन्ना आमी सदां काल तें उतर आयकता, तें उतराचेर नियाळ कोत्ता आनी तें उतर आमी कशे भाशेन पाळटा. कित्याक जेन्ना आमच्या जिवितान सगळें बरें चलता, आमी म्हणटा चलता रे बाबा, चलो न्ही. पूण जेन्ना आमी जेजूचेर आमची चोत्राय दोत्ता, की आमी फकत आमकां कितें बरें मेळोवपाक आमी करना, कित्याक आमचो संबंद देवाशी घट करपाक, तें उतर मास जावपाक. म्हणटच आमच्या जिवितान आमी जिया जाल्यार, ह्या संवसारांत जाल्यार परिस्थिती येतलीच, कोणाच्या जिवितान येतली, सांताच्या जिवितान येयली. पूण उतर भितर हा जाल्यार, तें मास जालां जाल्यार आमच्यान त्या परिस्थिती वयर जैत मेळोवंक आमकां पावता, आमकां मेळोवंक पावता. आनी आतां आमी एक भावार्थीचें जिवीत, जैतिवंत जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावता. हेंच करपाक भाव भयणीनो, आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.